वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर कशा आहात तुम्ही? हाय म्हटलं. दात दाखवे तुझ्याचे. ठीक आहे, काल ते दात पडला. पप्पान काढलेल दात. ऍक्च्युली दात माझ्या वाकडे आले, पप्पान काढले ओढून आणि परत सांगता की पप्पान काढल्या म्हणून. सो आज मी रेडी झाले असा पणजे वचपाक. तो पणजेनी एक न्यू स्टॅच्यू बिल्ड केला परशुरामाचे. ओके, तो एक बरी गजाल म्हटलं की ते आयजच ओपनिंग झाला आणि आमकां ते खबर नासलेले. तो रिजी पप्पानी व्हॉट्सअपार स्टेटसार खूप जण घालतात न्ही, तातूंत पयले हाणेन. सो तो म्हणपालो या आमी. सो थंय गेले की तुमकां एक्झॅक्ट सांगता हांव ते स्टॅच्यू खंय बांदला आनी खंय आहा ते. ओके, पणजी चड पयसू ना, ओके, तुमकां सदपाक गरज पडचे ना, लागीत आहा. ओके, थंय वचून तुमकां हांव सगळे डिटेल सांगतले. ओके, ते खंय आहा ते. ओके, आणि आप इस वीडियो पे बने रहिए, ठीक है. तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. तुमकां दिसता आसतलें ब्रिज व्हाईट कलर, थंय ते थंय वयतले आतां आमी भितर. कडक वत जून महिन्यात पाऊस ना, पावडर बिवडर बरे लावून इल्ले हांव. अर्धे पावडर देवले माझे कामान पुढे पळय तू. तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और इसका नाम है तपोलोक योग क्षेत्र और ये ना आइनॉक्स के जस्ट ऑपोजिट है. और आज है 21 जून योगा डे और आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है.
अभी तक है ना काम जो है ना कंप्लीट नहीं हुआ है और आज है योगा डे, इसके लिए उन लोगों ने ना आज ओपनिंग किया है, इनोग्रेशन किया है। तो अभी तक ना बहुत काम करना बाकी है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए सब कुछ काम जो है ना पेंडिंग है। तो आज योगा डे भी है ना, इसके लिए उन्होंने आज परशुराम कौन है ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। परशुराम भार्गव गोत्र के एक गौड़ ब्राह्मण से संबंध रखते थे। क्रोध और दानशीलता में उनका कोई सानी नहीं था। शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता सिर्फ भगवान परशुराम ही माने जाते हैं। भगवान शिव ने उन्हें मृत्युलोक के कल्याणार्थ परशु अस्त्र प्रदान किया था, जिससे वे परशुराम कहलाते हैं। वे परम शिव भक्त थे। तुमकां हांवें दाखयला परशुरामाची मूर्ती, सो अजून काम कंप्लीट जावंक ना, ओके, खूब कामां आसा अजून आतां. सो आयज योगा डे आसा म्हणजे ओपनिंग केलें आसा. म्हणजे मूर्ती फुडें उदीक, उदकाचो आवाज ते आयकून न्ही जीव बरें दिसता, कळ्ळें का न्ही? करेक्ट. सांजे इफ तुम्ही सांजे लेट येयले न्ही जाल्यार सावळी बी आसले ना तर तुम्ही खूप एन्जॉय करतले. सो आज फर्स्ट डे आसा आनी थोडे दीस सोडून तुम्ही येयात आनी ब्युटिफूल व्यू आहा पळय तुम्ही एन्जॉय करा. सो मेन हांगासर थीम दवरला योगा. जेन्ना तुम्ही एंटर करतले पळय ते स्टार्टींग तुमकां सगळे योगा पोस्चर तुमकां मेळटाले दिसताले. सो योगा आमच्या लायफान कितलें इम्पॉर्टन्स आहा न्ही हें तुमकां दिसतलें. जरी आमकां खबर आहा योगा केल्यार कितें फायदो जाता, तरी आमी योगा करनात, पण हांगासर मेन थीम दाखयला आसा योगाचे. योगाचे बेनिफिट्स बी हांगासर बरलेले आसा. जेन्ना तुमी ते एंटर करतले पळय परशुराम पळोवपाक थंयसर मेन नांव बरलेलें आसा, गोमंत भूमी जनक परशुराम. सो अशें म्हटलां की मायथॉलॉजिकल अशें म्हटलां की परशुरामान खंय गोवा क्रिएट केला खंय, म्हणजे कितलें खरें तें म्हाका खबर ना. सो अशें हांवें वाचलां आयकलां. सो आमी आतां सावळेन बसला, थंयसर खूब वत आहा, बरें खूब थंड वारो येता. अशें दिसता की जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर न्ही, नोव्हेंबर डिसेंबर कशें दिसता. इतलो कडक वत आसा आनी खूब वारो आसा. खूब बरी दिसलें येवन हांगासर. आनी आयज कोण लोक ना, फर्स्ट डे न्ही, लोक ना खूब. सो आतां हळूहळू लोकांक कळटलें हांगा परशुरामाची स्टॅच्यू बांदला म्हणून. ओके, सो आप लोग यहाँ पे आइए, ओके, आइए और इस खूबसूरत नज़ारे को ना आप इंजॉय कीजिए. बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ के ना, बहुत ही अच्छा लगता है. वो समंदर के आवाज़ से ना दिल बहुत ही खुश हो जाता है. बहुत ही एंजॉय किया हम लोग ने आज. एंजॉय जब से स्टेटस पे देखा ऐसे ऐसे परशुराम का स्टैचू बिल्ड किया है, तुरंत भागा है हम लोग शूट करने, वीडियो शूट करने आप लोगों के लिए. कशी असते त्याची परशुराम मूर्ती? बरे आसा. कोण तो परशुराम खबर आहे तुका? कोण तो? साईबाबा. साईबाबा खंय परशुराम? साईबाबा तो? हां, ओके, साईबाबा.
यो हांगासर तुमी पळोवंक शकता सगळे कसिनो किंग कसिनो सगळे रावलेले आसा थंयसर वॉकिंग करत येयले न्ही वारो बेस्ट वारो येता बरें दिसता हे वॉकिंग ताका ट्रॅक केला तेंच्यांनी न्ही तुम्ही वॉकिंग करता करता न्ही योगा मी थीम घातला पळय ते तुमी पळोवंक शकता हांगासर आनी हांगा तुमी बसून योगाय करूं शकता स्पेशल हांगासर आनी हांगा बसपाक बी बरें आसा आनी हांगा लायटींग रातचें बरें दिसतलें ही रातची येवन व्हिडिओ काडटली एक्चुली काय करतले हांव अशें काम जावं न्ही अजून काम खूप आसा जावं ना अजून कंप्लीट जावं ना एक बार एक काम कंप्लीटली हो जाएगा ना एक दिन हम लोग आएंगे और रात को शूट करेंगे तो रात का नज़ारा मुझे देखना है कैसे दिखता है ये पानी का आवाज़ और ये जो हवा है ना और ये जो लाइट एरोप्लेन आ गया दिसना तो एरोप्लेन आ गया ना तो मुझे बिरला टेम्पल की याद आ गई जो हर सेकंड के अंदर ना एक एरोप्लेन आ जाते हैं वो जो ग्रामीण जो है ना बहुत ही धूप है बहुत ही गर्मी है पळय प्राणायाम हिंगा करूंक मेळटा सगळं प्राणायाम क्षेत्र तो मुझे ऐसा लगता है आप यहाँ पे योगा प्राणायाम ना सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे इन लोग की जगह भी बनाया है देखिए काम जो है ना बहुत है यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ तिथे पडल्यात सगळं वच वॉकिंग वच किंग कसिनो डेल्टी रॉयल बिग डेडी कसिनो सब खड़े उसके साथ साथ एक छोटे वाले बोर्ड को देखना ना भूलिए ये भी बहुत बड़े काम की चीज़ है ऋत्विक अरे अनिता की बोर्ड मैं बहुत बांधला था यार उसको मानना ऋतिक को जाना है उसमें और यहाँ पे ना हम लोग पहली बार आए हैं फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ये चिल्ड्रन पार्क है चिल्ड्रन पार्क यहाँ पे तो बच्चों थोड़ा अंदर है वो बहुत नज़दीक है वॉकिंग डिस्टेंस पे है नो वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो वहाँ पे आप बच्चों को लेकर खेलने के लिए जा सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आके बैठ सकते हैं बहुत ही अच्छा है जो योगा के पोस्टर्स दिखाए हैं ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा योगा हमारे लाइफ में ज़िंदगी में कितनी इम्पॉर्टंट है हमें मालूम है फिर भी हम लोग योगा नहीं करते हैं आणि असं असं की आज योगा डे आणि आज एक दिवसाखातीर लोक योगा करतात पायवर करते आणि 365 डेजान एक पडी करतले एक व्हिडिओ हे करते योगा करते तशें करून कांय फळ सदांच आमी योगा बीन करत रावूंक जाय म्हणजे हांव म्हणटा पण हांव करना टाइम ना टायम आसता टायम काडूंक जाय आमी टायम आसता टायम काडूंक जाय आमी योगा करूंक जाय न्हू ऋत्विक आयज ऋतिका स्कुलान योगा केले खंय कसं केलं तिथे हे का ताका हांगा करून दाखय तेच करून दाखय पळय कर वाव आज एक दीस ऋतिका स्कुलान केले योगा आणि केलं वाव ऋत्विक आणि वाव आणि की केले आणि किती केलंय 2 केलंय यो मिरामार तो मिरामार एक ऑपोजिटूच न्ही एक डिसिल्वा फास्ट फूड म्हणून एक आसा थंयसर न्ही टेस्टी सामकें न्ही कटलेट पाव मेळटा ओके तुमकां हांव दाखयता तें खंय तें दाखयता एक तो हे पळयात पद्मभूषण मनोहर पर्रीकर स्मृती स्थळ ओके हे मिरामार ओके जस्ट ऑपोजिटूच आहा तें आनी हांगासर बरें गार्डनिंग केलां दाखयता नाव दाखयता ओके अशें हांवें ओके हांगासर आसा पळय डिसिल्वा फास्ट फूड ओके हां सो हांगासर न्ही बीफ चिकन पोर्क आनी फीश हे सगळे तुमकां आयटम मेळटले एक मिणा
तुमकां रेट्स दाखयता. सो हांगासर न्ही तुमकां टेक अवे घेवंक शकता. टेक अवे घेवन वचपाचें आनी हांगा बसपाकूच चेअर्स बीन आसा. पळय सो तुमी हांगा बसून खावं शकता. कितले वर्स जाले का कॅनाच्यान हें एक्चुली मोर दॅन 25 इयर्स जाला. खूब फेमस आहा हें, पण कोणा खबर आहा न्ही तर लोक हांगा येता खावपाक. स्पेशली चिकन कटलेट पाव. कोण बीफ खाता ते बीफ खाता, पोक खाता, पण आमी हांगा फक्त चिकन कटलेट पाव खावपाक येता. चिकन काफे हय बरें खूब फेमस आहा हें. डिसिल्वा फास्ट फूड म्हटलें न्ही मिरामार, खूब फेमस आहा. आतां तुमकां दाखयता ओनर, तेजे भितर फोटो आहा एक. तो तुमी पळोवंक शकता तो ओनर डिसिल्वा, तो डिसिल्वा. सो हें पळयात चिकन कटलेट पाव चिकन कटलेट आनी तेजे भितर आसा कॅबेज, कॅरट. तोंडा उदक येयलें पळोवन. सो रित्वीक आयज खावचो ना कटलेट पाव. आज उपास तो. ताका जाय खंय च्या आनी पाव. सो ताका आतां व्हरचें पडटलें म्हाका आतां हॉटेलांत च्या आनी पाव खावपाक. तो आयज खायना खंय. आपसू आमी खावया. जेन्ना तुमी हें खाता न्ही तुमकां कळटलें भितर कितें कितें घातलां तें. सिनामन स्टीक, मागीर विनेगर, ओके, आनी लवंग. सेम हांव हें घरा करता, म्हाका कळटा सगळें. ऑलमोस्ट सेम न्ही ऑलमोस्ट सेम आसता. हांव करता पळय ऑलमोस्ट सेम टेस्ट लागता. ही तुमकां हांव रेसिपी दाखयतलें. तो मसालो करून न्ही बरें ताका चिकना अप्लाय करपाचें आनी ताका रवो लावन फ्राय करपाचें. सेम टेस्ट जाता. येता हांव रेसिपी आतां हांव खाता. तोंडा उदक येता म्हज्या. तुझे खायना रे तुझे पयलीं नाका म्हटलें आतां जाय खंय. सो म्हाका एक ऑर्डर करा, हें हांव तुका खावयता. आनी हेज्या भितर न्ही तुमी ग्रेवी घालता न्ही, ग्रेवी घालता भितर. आतां न्ही टायम जाल्लो आसा 6:30. जशें 7:30, 8 जाता न्ही तेन्ना खूब गर्दी आसता हांगासर. आनी लोक सगळे न्ही घेवन वयतात पार्सल. चिकन कटलेट आसूं, बीफ आसूं, पोक आसूं, पार्सल घेवन वता. आनी कोणाक खबर आहा पळय तेच लोक येता. तशें कोणाक खबर ना न्ही. कोणाक खबर आहा पळय ते हांगा येतात, पार्सल घेवन वयतात. पण कितें जावं क्रिस्पी कटलेट पाव. ये देखीए ऋतिका पाव एक खावन जालें, ताणें घेवन येयलो. गरम आहा न्ही ते. ओदोळो दिल्ले मातशें थंड आसलेलें. आतां हे सामकें गरम काडलां तेणी कटलेट पळय. तर तुमी इमॅजीन करूं शकता सो हें कितलें टेस्टी आहा तें. हो पयलीं खायना म्हणटालो ऋत्वीक. आतां घेतलाय, आतां हांवेंनय घेतला. डिसल्वा फास्ट फूडान एकदां तुमी मुद्दम येयात आनी कटलेट पाव तुमी ट्राय करात. खूब टेस्टी लागता. एक खालें न्ही तुमकां आनीक खावंक दिसतलें. पळय हांगासर एक एग्जांपल आसा. पयलीं एक खालो मागीर आनीक खालो. खरें इतलें बरें करता तुमी. मसालो बिसालो टेस्टी सामकें. सो जेन्नाय कितें खंयचंय आसूं रेस्टॉरंट आसूं खंय आसूं, जेन्ना तुमचें जेवण किंवा तुमचें खाण बरें असलें न्ही लोक खंयच्यान सोदून येतात. सो आमी पळयात केन्ना आमी येता न्ही हांगा पर्वरी मिरामार कटलेट पाव खावनूच वयता. पर्वरीसून आमी मिरामार येतात स्पेशली कटलेट पाव खावपाक. सो तुमी समजूं शकता ते कितलें टेस्टी आसतलें. सो तुमी केन्ना मिरामार येयले न्ही ऑपोजीट आहा तें डिसिल्वा फास्ट फूड म्हणून, वचात आनी कटलेट पाव एन्जॉय करात. जालें आयज दीस बरो गेलो. आयज कटलेट पाव खावन बरें पोट भरलें. रिसीव पयलीं खायना म्हणटालो. मागीर इल्लें टेस्ट करून पयलें आवडलें ताका. हेजे पयलीं खातालो तो. आयज खायना म्हणटालो. पाव आनी च्या जाय खंय. ओके बरें पोट भरलें, बरें दिसलें खावन. तूं खंय वता गाडी. ओके तो चलिए गाइस आज इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ. वीडियो आवडले जाल्यार वीडियो लाइक करा, शेयर करा आणि मेरे चैनल सब्सक्राइब करा. ओके तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय.